दिल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवाशी बलिदानाक भेटून ताका अर्घ दिता. दिनवासनेचे अतीत उत्तम विधान त्या बलिदानाच्या समोरुनेंतल्यान गीतां आनी स्तोत्रां पवित्र सभा दिसाच्या 2 दिसा एक पवित्र सभेच्या प्रार्थना गेल्यान वापरता आनी परी ताची निरंतर दिनवासनी करूंक जाय म्हूण शिकयता. तर आमकां परत नवी फोडां आनी पीक दिल्ल्या देवाक आमी वखाणी आनी जशें आबेलान भुंयेंतल्या पयलें पीक देवाक भेटयलें तशेंच आमी आमची पिकावळ आमच्या दुर्बळ भावा भयणांक वांटून दिवंक शिकुया. देवा आमच्या बापाकाय येता त्यो सर्व वस्तू समेस्तांच्या फायद्या खातीर केल्यात. तर आमी खरेपणी ताची भुरगीं जावचे खातीर अशें करूंक जाय म्हूण हे वेळार हे रितींत आमी मागुया. सदवेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. दोमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. सर्ग आनी संवसार आनी समदीर आनी ताचे भितर आसा तितले रोचला त्या जिव्या देवाशी परतुनिया. आदल्या पिणकांनी आपापली वाट धरूंक सगळ्या विदेशांक ताणें निर्मिले. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गवाय दिनासतना तो रावूंक ना. सर्गांतल्यान तो पावस धाडटा, काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. देवाचें उतर हे बाबा भयणीनो, आज नव्या पिकाचेर आमी आशिर्वाद घालतना आमच्या खेरीत भाशेन सर पदवीदार बापा मुखार आमची थोडी मागणी ह्या वेळार आतां आमी धरूया. आमचो जबाब जातलो, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दीस घाल सर्वेस्परा. म्हणुया, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दीस घाल सर्वेस्परा. देवा, तुजे पूर्व जतनायेन तुवें भुंयतलें पोसण आमकां दिलाय. आमचो गांव बारून आमी भुमींतल्यान एकठांयल्लीं फळां आमचे कुडीच्या पोसणाक आनी मनाच्या विकासाक उपकारो. जबाब, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दीस घाल सर्वेस्परा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशीन तुवें आमकां नितिवंतपणाच्या फळांनी भरली. आमी ताचे सवे एकवटून जिविताची संपूर्णाय जोडुशी आनी सुबाम फळां दिवशी कर म्हूण आमी मागता. जबाब, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दीस घाल सर्वेस्परा. आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासनीच्या बलिदानाक भावार्थाचो गूढ समारंभ पुणा करून घेतल्याय. तर तुज्या पुताच्या जेवणाक संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटा त्यो वस्तू तुज्या पवित्र सभेचो जीव सांबाळून फळादीक जायश्यो कर म्हूण आमी मागता. जबाब, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दीस घाल सर्वेस्परा. सगल्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या समेस्त भुरग्यांनी भेदभाव नासतना निती प्रमाणे वांटून घेवंक तूं निर्मिताय. सर दुबळी आनी गरजेवंत भावा भयणां शांतीन आनी सवस्कायेन जिवन सगळ्या काळजान तुजी महिमा गावूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी मागता. जबाब, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दीस घाल सर्वेस्परा. सगळे आमची मागणी एकठांय करून म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां धाडे पडूंक नाका पूण आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वस्तूच्या रोशनारा मोरबांतलो पावस आनी धोव धाडून आनी सुकळ भुंयचो आदार घेवन दानां फळांच्या सुबाम पिका वरवीं तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका अर्घ दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्याय. ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थाचे अंतरेक तुवें सुकळ केले. देखून तुजें बरेपण आनी काकलूत आमी निरंतरी वाखाणू आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडून ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो आमी उपयोग करूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सेकंडाचे 15 सेकंड.
Pagari.
Iwan kasai dewa surmata, awarta soda sot mata, awat kotais dere Christace, samsarada kanobote. Amin Christace diutoya, bawat amcoy purpagan, Deu bapatso moga bapuy, Deu butamso oto pachay, Deu bapatso moga bapuy, Deu butamso oto pachay. पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या जेरुसलेम शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी तुय मेळूंक वचपाचे जेरुसलेम शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी तुय मेळूंक वचपाचे पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवून जेरुसलेम या पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवून जेरुसलेम या Argatuka somia, Argatuka dunia, Argatuka, Argatuka, adaya nisasna. Tu e makarot soy tu zomu kurja,
गीत घेऊया A29 पेज नंबर 15 A29. Ai sorvesporaccia mondira, anondan vitor sonuia. Diso aizo amce curvezzo, novegi drotzungauia. Suram cetare cai goru, sonto sanulla sonuia. Ushin guru amci casa, devat purnik moima, mirun toriduya. Alleluia, 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 alleluia. Astevaram Cadigliadisa, Bagiun Bartolomiucea, Iurmi Sazo Cototean Guru, Zomuia Vedimuca, E Carismo Nacisam Sopri, Devace Adoia Uca, Udul Bapagani Putra, Hari Povinatmya, Sonasasna Sasna, Alleluia, 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 Alleluia. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी किरीत भाशेन हे सांत बार्तोलोमेवाची परब समरमता आमचे फिरगोजेन आमी म्हणटा कोणसांचें फेस्त. आज ही मिसाची मांडावळ सांबाळटा कॉन्फ्रारिया बोंपार्त आनी इमाकुलाद कोसिसांव. ही दोनी कॉन्फ्रारिया आमची भावा भयणां जीं आसात तांकां किरीत भाशेन आमी तांचे खातीर मागुया. देवान तांकां आनी तांचे कुटुंबाक बरे भलायकेन सांबाळूं. तशींच ही कॉन्फ्रारीन आमची भावा भयणां जीं मरून गेल्यात तांकां देवान सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया आमच्या गांवचे पासत. ह्या गांवांत आमची भावा भयणां जायतीं शेतां रोयतात. तांकां देवान किरीत भाशेन आशिर्वादान भरून आपलें उदार पोसण ह्या वावरा उद्देशीं तांचें जावं म्हूण मागुया. आख्ख्या गोंयांत आमची भावा भयणां जीं आज शेतकामती आसात तांचोय आमी उगडास करुया. बरी पिकावळ ह्या वर्साक तांकां फावो करून तांकां बरी आपल्या जिवितान देवान उदीक आनी उदीक आशिर्वादान भरून म्हूण तांचे खातीर मागुया. माधवी मेंडीस आज आनी वेनेसा आपल्या जल्माचो दीस समोरमतात तांचे खातीर आमी मागुया. देवान तांकां आशिर्वादान भरून बरी भलकायेन सांबाळूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भावा भयणांनो, तुमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आयलोल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज व्हडा दोबाज्यान सांत बार्तोलोमेवाची परब आमी समोरमता. तो आमचो आस्कारी, आमची आदली फिरगोस ताका भेटयलोली. सांत बार्तोलोमेव जेजूच्या 12 आपोस्तलांतलो एकलो. तो पयलो आपोस्त जेजू देवाचो पूत आनी बासायलोलो सणोंडर म्हूण वळखून घेवंक.
सांत बार्तोलोमेव शुवर्तमान परगोटूंक देसा देसांनी गेलो. अराबियाक ताणें जायती पिडापीड सोंसली. ताका बोनकुणींत घातलो आनी मरणाचें फर्मोण ताका फावो जालें. आपल्या भावार्था खातीर तो काळजीपणान जियेलो आनी क्रिस्ताचो गोवाय तो जालो. आयज हे परबे सुमयार आमी आमच्या शेताभाटाचेर आशिर्वाद मागून आमच्या कोश्टा वावरान उत्पन्न केलोले पयले कोण्स आनी फळ बापाक भेटयता. आमच्या जमनी शेताचो बरो सांबाळ करून ती कोसून बियां लावून सारें घालून ताचो सांबाळ घेवन आमकां भरपूर पीक फावो जावंक वावुरतले आमच्या तरणाट्या आनी आमच्या शेतकार भाव भयणां पासत बापाक आर्गां दिवया. हो बरो वावर करूंक फुडाकार घेवन मार्गदर्शन दितल्या पासत बापाक दिनवासुया. आनी आयज सांत बार्तोलोमेवाचे मजतीन आमच्या शेताभाटाचेर आशिर्वाद मागून आमी दिसान दीस जेजूची शिकवण जिवितान पाळून आनी ताका आयच्या समाधान उतरां कोन्यांतल्यान काळजीदारपणान गोवाय दिवंक पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेन मागून घेवया. आनी बाबा भयणीनो, जेजू सरवंडार, जेजू येवचो आसलो तो मेसियस म्हूण ह्या भाग्यवंतान आपल्या जिवितान ओळखून घेवन जेजू पुनर्जिवन जाल्या उपरांत सगल्या क्रिस्ती भावा भयणांक ताका परगोटूंक देसा देसांनी तो गेलो. हें ताचें उदारपण, हें ताचें जैतीपण आमी कितें भाशेन आज नियाळटना आपल्या जिवितान जेजू आमचो सोडवणदार म्हूण ताणें परगोटूंक इंदीक तो आयलो. आमी कितें भाशेन सुभागी, कित्याक आमकां हो बावार्थ न्हय आज घालचो पूण दोन दुतान दिल्लो बावार्थ. म्हणटूच देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी आमी कितें भाशेन देवाक आर्गां दितना ह्या भाग्यवंता उद्देशी आमी ओदीक आनी ओदीक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां आदार मागतना आमी जायते पावटी चुकल्या देखून ह्या मिसाचे बलिदानान सुरवेक आमची चूक ओळखून घेवया. देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोणे मागून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आणि शांती ताच्या सर्वेस्वर देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवास
पासून आमी तुका वाकणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवा देवाची शेरी शेरी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत गो तू बापाच्या उसरा गोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलो सुभोगी एकलो सुईस्वोक एकलो सुभोग बेसो आमेन 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 प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या दोमदूता बागेवन बार्तोलोमेवान व्हडा भावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो ताचे विणवणेन आनी मोजोतीन तुझे पवित्र सभेचे देखीवन क्रिस्ते जिणे वरवीं सगल्यो क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोरवंडार म्हूण ओळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पाव म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजवूत चलयता सासनाच्या हा सासना आमेन प्रकाशनाचे पुस्तका वेलें वाचप एकलो देवदूत म्हजेशी आयलो ताणें म्हाका म्हणलें ये हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीन जाल्यार ती ओकोल दाखयता आनी आत्म्याच्या बोलान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराचे तोकशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुसलेम पवित्र शार दाखयलें तें स्वर्गांतान देवा सोरशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन भरून देंवतालें एका भोव मोलादीक माणका पोरी आनी एका सुर्याकांत गोमेडा वरी तें चकचकतालें ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवंटे दर एक दारवंटो एक देवदूत राखतालो दारवंट्यांचेर इस्रायलांचे पुतादुवांचे 12 कुळांची नांवां बरयलोलीं आसलीं उदेंतीक 3 दारवंटे उतोरेक 3 दोखिनेक 3 आनी वस्तुमतेक 3 दारवंटे आसले शाराचो पारो 12 बुन्यादीचेर बांदलोलो आनी त्या बुन्यादीचेर मेंढऱ्याचे 12 दोन दुतांची नांवां बरयलोलीं आसलीं देवाचें उतर हें जबाब तुजे बोग सुरेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात तुजे बोग सुरेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात तुवें रोसलाय तें सगलें तुका दिनवासून सुरेस्परा तुजे बोग तुका वंडोन करून तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करूं जबाब तुजे बोग सुरेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात अशें सगल्या मनशांक तुजी वडती कर्तुवतां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं
तुजें राज म्हणल्यार ससनाचें राज, पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब, तुजे भोग सुरेस्परात तुजी लोकलोकीत महिमा मनशांक गाजयता. सुरेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो परद्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक समेस्तांक कोरे मनान उलो मारतात तांकां सुरेस्पर सद्दां लागींच आसा. जबाब, तुज्या सुरेस्परात तुज्या लोकलोकीत महिमा मनशांक गाजयतात. उडगार. Zui sorrestora, zui, zui sorrestora, zui, zui, zui sorrestora, zui, zui sorrestora, zui, zui. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Zui sorrestora, zui, zui sorrestora, zui, zui, zui sorrestora, zui, zui sorrestora, zui, zui. Survispo तुमचे सोवे आसू. जुवावा पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. Moima tuka sumia. फिलिपाक नातानिएल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें, मोसेसाचे सुमूर्तीन आनी प्रवदाच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाझरेताचो जेजू जुजेचो पूत. नातानिएलान ताका म्हणलें, नाझरेंतल्यान कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजून नातानिएलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, ओ पळयात, एक खरो इस्रायली, ताचे सोबे कसलेंच भासकोड पडना. नातानिएलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जाप दिलो, फिलिपान, तुका आपोवच्या आदीं तूं आंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानिएलान ताका परतीपाड केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका आंजिराच्या झाडा तोडा देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुका सोत सांगतां, सोर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचे चोडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानिये. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज व्हडा दोबाशान आमी बाग्योंत बार्तोलोमियो, सांत बार्तोलोमियो ह्या दोमदुताची परब आमचे फिरगोजेन समोरुमता. आज जायत्या सुवातांचेर, जावं शहरांव, जावं हेर सुवातांनी, जावं बेतलबाती, ह्या बाग्योंताची, ह्या दोमदुताची परब समोरुमतात. कित्याक गाय? कित्याक तो एक नीज पाटलावदार जेजू क्रिस्ताचो, जो इंदियेक आयलो, भेट केली आनी परतून आपले वाटेक तो लागलो. देवाची बरी खबर ताणी आसियेंत परगुटली. आपल्या जिवितान खरें देवाचे परगुटणार कसो तो वावुरलो. कित्याक जेजू खरेंच देवाचो पूत म्हूण ताणें
खातीर विस्वास दवरलो. मुखार बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता फिलिपान नातानेलाक आपयलो. नातानेल म्हणटा तो बार्तोलोम्यो, ताचें नांव बार्तोलोम्यो अशें दवरलेलें. नातानेलाक आपयलो आनी नातानेलाक ताणें म्हणलें, नातानेल यो, आमी नाजरेताक वचुया, कित्याक तूंय एक जेसू नांवाचो प्रवादी आसा, तूंय जेसू नांवाचो एक शिकोवपी आसा, तूंय जेसू नांवाचो एक गुरुजी आसा. मोजेसाचे, सुमूर्तीचे आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकाची जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. बाबा भयणीनो, नातानेल आपल्या जिवितान देवाक उंतरेकतालो. एका दिसाक आपले पोरजेक सोडूंक येतलो. मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे सर्वोंडार येतलो, आपले पोरजेक न्हीद दितलो, आपले पोरजेक गुलामपणांतली सोडयतलो, आपले पोरजेक सुटका दितलो. हाची जी सुमूर्तीन बरयलेली आसा ताची खबर तो गोट विस्वासान बाबा भयणीनो सोत मानतालो. आनी जेसू हो खरो प्रवादी म्हूण ताका खबर नासली. फिलिपान जेन्ना म्हणलें यो आनी पळय, ताका आमंत्रण दिलें. ताची सवें भासाभास करूंक गेलो ना. बार्तोलोम्यो सवें फिलिपान भासाभास केली ना. कित्याक जायते फावटी आमी बाबा भयणीनो जेन्ना दुसऱ्या सवें कितेंय सोत सांगूंक सोदता आनी दुसरो आपल्या वाद्याचो जाता, आपूण खट्टर आपल्या विस्वासान तो जियेता, तेन्ना बाबा भयणी असल्या मनशाक एकूच वस, तूं तुज्या दोळ्यांनी पळय, कित्याक जो पळयता तो विस्वास दवरता. आनी हेंच फिलिपान आपल्या जिवितान आपणायलें. ताणें नातानेलाक म्हणलें, यो आनी पळय, मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे जें कितें बरयलेलें आसा, जें कितें सुमूर्तीन आमकां भासयलां तो आमकां मेळ्ळा. आनी बाबा भयणीनो, नातानेल जाणा आसलो, तो जाणा आसलो की हो जावन आसा बाकनार वो न्हू तें तो नको आसलो, पूण सुमूर्तीन बरयलेलें आसलें कितें बेतलेहमान तान हो जातलो. म्हणटूच ताणें ताका म्हणलें, नाजरेत गालिले हातूंतल्यान कितें बरें येतलें, आमकां कांय बरीं उतरां मेळटात. नाजरेंतल्यान कितें बरें येवंक शकता. नाजरेत बाबा भयणीनो एक शार आसलें, जशें पणजेचें शार आसा. पणजेचें शार आसा थंय आमी पळयता बार्देजांतल्यान, पेडणेंतल्यान लोक येता. थंय आमी बाणास्तारी ते वाटेंतल्यान लोक येता. शास्तींतल्यान लोक येता. तसलें क्रॉस रोडाचेर हें नाजरेत शार आसलें. आनी तातूंतल्यान कांय बरें येवचें ना, शास्त्रांनी कांय बरें बरोवंक ना, हें बार्तोलोम्यो बेस बरें जाणा आसलो. आपल्या शास्त्रांत अखंड भावार्थी तो आसलो. जें कितें मोजेसान बरयलेलें तें एका दिसा पूर्ण जातलें, हें सोत घडून येवंक जाय, हें सोत मानून तो आसलो. आनी अंजिराच्या झाडा सोंशी बाबा भयणीनो तो बसून हाचे विशीं तो नियाळटालो. तो गेलो आनी ताणें जेजू देखलो. जेजून ताका पळयलो आनी उतरां पाचाली, हो पळयात, एक खरो इस्रायली. आमी जाणा भाऊ भयणीनो, हें नांव इस्रायल देवान जाकोबाक दिल्लें. जेन्ना जाकोब आनी इसाव ताचो भाव दोगूय बरोबर आसले, देवान जाकोबाक वेंचून काडलो आनी ताका इस्रायल म्हूण नांव देवान किरीत भाशेन दिलें. कित्याक दिलें काय? कित्याक तो खरो इस्रायली आपल्या भावार्थान खोर, आपल्या भावार्थान विस्वाशी, देवाचेर पातयतलो मनीस जावन आसलो. आनी देवान आपल्या दर्शनान जाकोबाक दाखयल्ले एक लांब निसोण दाखोवन स्वर्गार वचपाची वाट ताका देवान दाखयली. हेंच जेसून नातानेलाक म्हणलें, ओ पळय खरो इस्रायली, ताचे सवें कसलेंच भासकोड पडना. आनी नातानेल बाबा भयणीनो थोटाकलो. ताणें म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? हांव तर तुका भेटूंक पयलो येवंक ना, तुवें म्हाका खंय पूण भेट करूंक ना.
तुवें कोणाच्या तोंडांतल्यान म्हजे विशीं आयकूंक ना, तूं म्हाका खंय अडकताय? आनी जेसून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं तूं आंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका देखलो. बाबा भयणीनो, आंजिराचें झाड जावन आसले एक झाड जें सावळी दिता. तुमी आंजिराच्या झाडाक पळयलां जाल्यार आमी नको, ताचे सगळे रूख भाव भयणो सुदोड, ताची पानां व्हडलीं. आनी जेन्ना हे राबाय आसले जेरुसलेमान जावं इस्रायलान हे राबाय आसले, आपल्या शिसांक आंजिराच्या तोडा वो ताच्या पोंदा बसून ताचे सावळेन ते आपल्या शिसांक ही शिकोवन दिताले शास्त्रा विशीं. आमी जाणाव जेन्ना गुरमी खूब पडटा तेन्ना आमी सावळीक वेता आनी एक थंड वारो येयलो म्हणटच जिवाक बाबा भयणीनो बरें दिसता. ते भाशेन आंजिराच्या झाडा सुशी वचून सावळेन बसून तो देवाच्या राजा विशीं बार्तोलोमेव बाबा भयणीनो चिंतालो. केन्ना हो मसियस येतलो, केन्ना गुलामपणांतले आमकां सोडटलो, केन्ना आमचे इस्रायल पोरजेक न्हीद मेळटली, केन्ना आमी ह्या संवसारान अदीक आनी अदीक सुफोड पोरजां, एक ग्रेस पोरजां जी देवान बासायल्या ती आमी परतून जातली. कित्याक तो जाणा आसलो ती सगळी गुलामपणांचेर. 2 शास्त्री आनी फारिसियो आडगां नाडगां करून जेव तांकां बाबा भयणीनो फरमायताले. आनी आपल्या जिवितान हो मसियस एका दिसाक येतलो आनी आमकां दाखोड करतलो हें ते बासावणेचेर ताका भरवंसो आसलो. आनी बाबा भयणीनो ताका लागून नातानियेलान पोरती पाडून जेसूक म्हणलें, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. एकाच धोपक्या जेजूची नदर ताचेर पडली तेन्ना जेजून आपल्याक वळखलो, आपली चिंतना पारकिली, होच तो मेसियस म्हूण बाबा भयणीनो उक्तेपणी ताणें आपली परगोटणी केली. तूं इस्रायलाचो राजा. आनी जेजून ताका परतून जबाब दिलो आनी म्हणलें, तुका आंजिराच्या झाडा तोडा देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें म्हूण तूं विस्वास दवरताय? आतां तुवें म्हजेर विस्वास दवरलोय, हांव सोडवणदार, हांव मेसियस, हांव येवचो आसो तो तुमकां सोडयतलो, हें तूं विस्वास दवरताय देखून जेसून ताका म्हणलें, हांव तुका सोच सांगता, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचो पूत मनशाच्या पुताचेर, देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चोडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतले. जे जाकोबाक देवान 10 क्षण फावो केल्ले तेंच आपले उद्देशी पूर्ण जातले म्हूण जेसू बाब भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां कोडीत करता. केदें व्हडलें भाग की आपल्या उद्देशी देव किरीत भाशेन ह्या संवसाराची सोडवण करतलो. आपल्या उद्देशी सगळे देवदूत स्वर्गार आसात ते चोडटले आनी देंवतले. जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास दवरलो जाल्यार हें सगळें भाग तुमकां फावो जातले म्हूण तो बार्तोलोमेवाक भासायता. मोगाड बाबा भयणीनो, आज तुका आनी म्हाका क्रिस्ती जिवीत जिवंक एक आव्हान, एक चॅलेंज. बार्तोलोमेवान आपल्या जिवितान ही देवाची येवजण मानून घेतली. बार्तोलोमेवान आपल्या जिवितान जेजू सोडवणदार, खरेंच मेसियस म्हूण आपूण तो खालती जावन विस्वास ताणें दवरलो. जेजूचेर आमी विस्वास दवरता. बावतिस्मा वरवीं आमी क्रिस्तांव म्हूण बावडनो मानून घेता. आमी काय बरें तें गीत गायता, आमी क्रिस्तांव न्हय आयज कालची पूण साफरास, ताच्याहून अदीक आमी आदली क्रिस्तांवां. कित्याक आमकां जो धर्म फावो जाला, आमकां जो बावाट फावो जाला, ह्या भाग्यवंतान बाबा भयणीनो ह्या 2 दुतांनी आमकां तो फावो केला. म्हणटच क्रिस्तांवां आमच्या पुर्तुगेजांनी आमकां हाडून दिवंक नात. घडीक अदीक फांकारले जायत आमचें क्रिस्तांवपण, पूण ह्या 2 दुतांनी बाबा भयणीनो आमकां तो बावाट फावो केला. आजकाल जायते आमचेर घराणे तुमी कन्वर्टेड, तुमकां फावो केल्लो धर्म पुर्तुगेजांचो. बाबा भयणीनो, हो आमकां धर्म जो दिला तो 2 दुतांचो भाव. आनी आमच्या गोंयांत बाबा भयणीनो आमकां किरीत भाशेन हो फावो केलो म्हूण आयची परब आमकां थावें करता.
इतलेंच न्हय, आमकां पवित्र सभा एक व्हरत्या देण्यांनी बाबा भयणीनो उदीक भरता. आमचो आर्चबिस्प आमकां एक कार्दियाल करून पवित्र सभा उदीक आमची भावार्थाची बाबा भयणीनो पोरगोटणी आमकां फावो जाली म्हूण आमकां भासायता. मोगाड बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी कितें भाशेन उक्त्या मनाचें जावया. जशें नातनेलान आपल्या विस्वासाचेर तीर तो रावलो, आपल्या विस्वासान जेजूक ताणें सरवंडार, जेजू मसियस, जेजू येतलो तो जावन आसलो, खरो भावार्थान मानलेलो देवाचो पूत ताणें विस्वास दवरलो. तशें आज तुका आनी म्हाका विस्वास धरूंक तो आपयता. नव्या पिकाडाचेर आमी बाबा भयणीनो आज आशिर्वाद घातला. आमकां ह्या जमनींतल्यान उत्पन्न जातली सगळी पिकाळ वस्त देव आमकां दिता. भोव करून आमचें उदार पोसण चलोवंक, आमच्या पोटाची भूक मारूंक, पूण मेहनतीन आमी वावर करूंक होच भाग्यवंत आज आमकां शिकयता. आपल्या जिवितान देवाक ताणें मेहनतीन बाबा भयणीनो अंतरेकलो तेन्ना देवाचो पूत नदरे मुखार ताका फावो जालो. देवाच्या पुतान ताका स्वर्ग उक्तो जावन देवदूत देंवतात आनी चोडटात ही भासावणी केली. बावतिस्मा वरवीं दर एकलो आमी क्रिस्तांवां, बावतिस्मा वरवीं दर एकल्याक आमकां हें आपोवणें दिल्लें आसा. क्रिस्ता पासत आमी झुजूंक, क्रिस्ता पासत आमी दुसऱ्यांक आमचो भावार्थ परगटूंक, क्रिस्ता पासत हो भावार्थ आमी उतरांनी न्हय पूण कोरण्यांनी जिवंक. आज ही परब समोर रमतना तूं आनी हांव निश्चय करुया, जेजूचे खरे गोबाय आमी जातले. तुवें आनी हांवें जेजूच्या राजाची परगटणी न्हय उतरांतल्यान पूण कोरण्यांतल्यान करतले म्हणून भास दिवया. जेजूचें राज आमचे मदें आसा म्हूण आमचे जिविताचे चालीन आमी दुसऱ्यांक दाखयतले म्हूण बाबा भयणीनो आज सुपूत घेवया. आनी जेजू आमचो न्हय पूण सगळ्या क्रिस्ती आनी उक्रिस्ती बाबा भयणीचो सरवंडार म्हूण परगटूंक आमी फुडें सरतले म्हूण भास दिवया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. उबी रावया. आनी हे वेळार बाबा भयणीनो आमची थोडी खालती मागणी त्याच सूर पदवीदार बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पसत मागुया. तांणी आपले परजेक देवाच्या उतराच्या मार्गान चलूंक आनी आपल्या बऱ्या वावरा वरवीं जेजूचे जिवे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मोरे कोताम तुका. आमचो देश आनी गोंयराज चलयतल्या पासून मागुया. राजकीय फुडाऱ्यांक देवाचो उजवाड आनी बोळ मेळोन तांच्या वरवीं जायते बरेपण येवंक, भोव करून गरिबांचें जिवीत तांणी लोव करूंक आनी गरजेवंतांक सदांच आदार तांणी दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताम तुका. आमच्या शेतकार भाव भयण्या पासत मागुया. पावस वतान काम करून आमकां तांदूळ, गंव, दाळ, भाजी, फळां फावो करतात तांचेर आनी हे तांचे कश्टी वावराचेर आशिर्वाद घाल. आमी आमचीं कितलींच शेतां वाटां पाड करून सोडल्यान तांचो बरो उपयोग करून ती सुफळ पिकाळ करूंक, तशेंच गरजे भायर झाडां कातरचे बदलेक झाडां रोवंक उमेदीन पावल मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताम तुका.
आमचे चिखले फिरगोजीच्या आनी आयज सांत बार्तोलोमेवची परब करतेल्या कोंफरार भाव भयण्या पासत मागुया. आमच्या कुटुंबान समुदायान तशेंच फिरगोजेन आमचे मदें मोगाचे एकवटाचे आनी भावार्थाचे संबंद दिसून येवंक आमी समरमतां तो भावार्थ पेल्याच्या दया आनी काकोतीन जियोंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. मागुया पिडेंत आसात ते आमची भावा भयणां, मागुया जी निराशी जाल्यात ते आमच्या तरणाट्यां खातीर, मागुया विखारी वखदांक लोबदल्यात ते आमच्या तरणाट्यां खातीर, ड्रग्स हेर दुसरे वस्तू करतात, बेबदिकाय तसल्या सगळ्या वस्तूंक तांणी सोडून दिवं म्हूण तांचे खातीर मागुया. हे मागणी करता तुका. भोव सुर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्या. आमकां ती फावो जाल्यार तुज्या उदारपणान ती आमकां दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भेटोने वेळार गीत घेवया. C13 पेज नंबर 33 C13. शेतांतली सगळी गोसारी बियां, जमनीतली सगळी बोडांनी पिकां, मुकूट तो वावराचो, संतोश तो कृष्णाचो, गुरुवेळ आमच्या जेवणाचो. सगळी बापा दाना दाना सभा, गुरु तुजो एकूच संस्कार, ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार. शेतांतली सगळी गोरसांनी बियां, जमनीतली सगळी बोडांनी पिकां, मुकूट तो वावराचो, संतोश तो कश्टाचो, उमेद आमच्या जेवणाचो. शेतांतली सगळी गोरसांनी बियां, जमनीतली सगळी बोडांनी पिकां, मुकूट तो वावराचो, संतोश तो कश्टाचो, उमेद आमच्या जेवणाचो. सगळी बापा दाना दाना सभा, गुरु तुजो एकूच संस्कार, ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार. शेतांतली सगळी गोरसांनी बियां, जमनीतली सगळी बोडांनी पिकां, मुकूट तो वावराचो, संतोश तो कृष्णाचो, उमेद आमच्या जेवणाचो. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सुर्गीच्या बापा, जेजून कुर्सा सगल्या मनशांचे सोडवणे पासत ओगणीत मोगान केल्ले आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या दोरनुतां वरवीं आमकांय उंड्या सोऱ्याच्या रुपान भेटूंक मेळ्ळें. ह्या बलिदानाचो अर्थ खोलायेन ओळखून आमच्या क्रिस्ती भावा भयणी पासत जेजू सांगाता आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक बागेवन बार्तोलोमेवाचे विनवणेन आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
सुरवेस्पो तुमचे सवे आसू तुमचेही सवे आसूं आमची काडसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पुविहित बापा सूर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सूर काड्या आनी सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पोवी सभा पोवितायची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उच्चाक आनी सुर्गीची शिकोण सगल्या मनशांक बोरगोड कोच्याक तुवें ती दोमदुतांचे बुन्यादी तीर आनी गोड बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हड्या मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोतोरा सांगाती सोतोसा तुजी स्तुती गायता Dolbaranzo sovismo tu sorgani संसार बोल्या तुझ्याच mój głowa usługi tuka soy usługi tuka soy Sorvesporaci navieta, sorvesporaci navieta, taka, suj, taka, suj, usługi tuka, suj, usługi tuka, suj. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विचादी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा कुराक बावार्ताचो गोटपोर गोटुया सुन्याची सुवामी हो मुंडो खाता आनी एकाची येता लेबाटी तुय बोवानेसो आमी तुझे मरोन पोरगोटा
बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडून ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनिची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगो सरतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. सर्वेस्परा आमच्या दोनूय कॉन्फ्रारीन मरून गेल्ल्या बोंपार्थ आनी माकलोत कोसेसांव ह्या कॉन्फ्रारीन मरून गेल्ल्या वांगड्यांची तुजी काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पुरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. किरीत भाशेन आमच्या कॉन्फ्रार भावा भयणां खातीर आमी मागता. देवान तांकां आशिर्वादान भरून तांचें कुटूंब बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याची सुवरवीं त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सुरपोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. ओ जावन आसा नीज इज्रायली जाचे सवे कॉस्टडेन्स भास्करपण ना. गुडेक आमकां म्हणूंक जातात आमी नीज चिखलेकार पूण आमचें सवें भास्करपण आसा जाल्यार देवाचें शीस जावंक आमी बूक कोटीन. जेजू लागीं आमी आमकां प्रार्थना मागुया. भास्करपणांतले आमकां मेकळे करूंक that to ward off all our prejudices against one another, that we may grow as a community, that we may grow in love and concern for one another, and that we may forgive our trespasses. हीच कृपा आमकां मागून घेवन सगलीं बरोबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थना आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशा नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका आनी तुजी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. यो आनी पडयल्या उपरांत जेजून ताका स्वर्ग आनी संवसारांत देवदूत देंवतल्यान चोडटले ही भासावणी केली. ओस्त जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुमयात जंय म्हज्या भितरूच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवी संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हज्या जोडाकेया बाबर खुशी बसात म्हज्या कुडी रोखतात खुशी धालो सायात. म्हज्या जोडाकेया बाबर खुशी बसात म्हज्या कुडी रोखतात खुशी धालो सायात. जेसू जिवीत तुजें सावदी जिवीत आमचें जिवीत तुजें सावनी जिवीत आमचें. उदो मोडून वाटात जिवन बरोवन वचात तुमी चुडो जायात दुसऱ्यांक जिवन बरात. उदो मोडून वाटात जिवन बरोवन वचात तुमी चुडो जायात दुसऱ्यांक जिवन बरात. जेसू जिवीत तुजें सावदी जिवीत आमचें. जेसू जिवीत तुजें सावदी जिवीत आमचें. म्हजी कुडी वांगडा तुजी किलां दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुजें पिवूंक दियात. म्हजी कुडी वांगडा तुजी किलां दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुजी पिवूंक दियात. जेसू जिवीत तुजें सावदी जिवीत आमचें. जेसू जिवीत तुजें सावदी जिवीत आमचें. तुमची पोती सायती वाड्या गांवांत शारांत तूं बास्ता पास काडटात तांचो हुस्को कोरात. तुमची पोती सायती वाड्या गांवांत शारांत तूं बास्ता पास काडटात तांचो हुस्को कोरात. जेसू जिवीत तुजें सावदी जिवीत आमचें. जेसू जिवीत तुजें सावदी जिवीत आमचें. होळी वखदाक कितली दोरो चेपल्याक कितली म्हजेच काळीज धरून सोडून उगलूंक वचात. होळी वखदाक कितली
शेत्रांतली म्हजें काळीज धरून सोडून वचा जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिविताचें जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिविताचें जिवा रस्तो सोडून पयस भोंवतात लोटात तांकां सोदून काडून बापा सोशी हाडात जिवा रस्तो सोडून पयस भोंवतात लोटात तांकां सोदून काडून बापा सोशी हाडात जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिविताचें जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिविताचें अशें जिवीत म्हजें बरें जातलें तुमचें म्हज्या जेवणा वरवीं हांव तुमचें सोबें अशें जिवीत म्हजें बरें जातलें तुमचें म्हज्या जेवणा वरवीं हांव तुमचें सोबें जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिविताचें जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिविताचें सोमी म्हणटा जशें म्हज्या बापान म्हाका एक राज नेमून दवरलां तशें हांवूय तुमकां एक राज नेमतां तुमी म्हज्या राजांत म्हज्या मेजार खावन पिवन आसतल्यात उबी रावया प्रार्थुया देवा सो लोकांच्या बापा सो लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्यांक आनी आज्ञांक पाळो दिवन दोन देसा देसांनी गेले आमच्या काळाच्या मनशांक तीच बरी खबर दिवंक आमचे मदल्या जायत्या जाणांक आपूण गांवांनी धाड आनी सासणाचें जिवीत दितल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळूंक तांकां बोड दी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी जो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान रासू चलयता सासणाच्या हा सासना मातशें बसूया सगल्यांक तुमकां पादवीगाराच्या नांवान म्हज्या नांवान आनी कॉन्फ्ररेच्या नांवान हॅपी फिस्ट आयकोंक येवंकूच ना देवान बार्तोलिमेचे मजतीन तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता किरीत भाशेन आमचे दिनवास कॉफ्रारीच्या वांगड्यांक ताणें आज ही मांदावळ सांबाळली देखून तांचे आमी आभारी आमचे दिनवास गायन मंडळाक आनी किरीत आमचे दिनवास नातानियल आनी ताच्या सांगात्याक ताणें आज हें लायव्ह टॅलिकास्ट आमकां करूंक आदार दिलो आनी किरीत आमच्या ह्या समारंभेन ताणें अदीक आनी अदीक भाग घेतलो देखून ताणें वेळ काडून आमकां आपलो वेळ दिलो देखून काळजांत तान देव बरें करून आमचे दिनवास आमचे सांकिस्तांव बाबाक फ्रांसिसाक आनी ताच्या आदार्याक सेर्तोरीक तशेंच आमचे दिनवास आमकां कोणो साडून दिलोल्या आमचे रूय आनी हेर सगल्या बाबा भयणांक जाणी ही मांडावळ केली देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता आज सांजे 3 वरांचेर किरीत भाशेन आमचे फिरगोजींत भायर आंगणांत आमच्या एक समारंभणी आसतली चिकालीम स्पोर्ट्स क्लब सांस्कृतीक कार्यक्रम घडोवन हाडटा ह्या सांस्कृतीक कार्यक्रमांत कोकोनट ब्रेकींग आसतलें ताची एंट्री फी 300 रुपया तुमी तातूंत भाग घेवचे म्हूण आमी मागता तशेंच आमच्या पॅरिश तरणाट्यांनी थंय एक कार्यक्रम घडोवन हाडला 3:30 वाजता तातूंत जायते कार्यक्रम आसात तशेंच ट्रॉफी दवरलेली आसा जे कोण जिखतले वॉर्ड वायज तांकां ट्रॉफी आसतली म्हूण तांणी बसयलां आनी ह्या सगल्या भागांत तुमी वांटो घेतलो जाल्यार
जे कोण निमाण्या हायेस्ट पॉयंट्स मेळटात तांकां ट्रॉफी फावो जातली म्हूण ती तुमकां आश्वासन दितात. तुमी भाग घेवचो आनी कितेंय तर ताणीं गोड वयर कितेंय तर ताणीं तयार केलां तुवें स्नॅक्स बा तांकां तुमी विक्रेक घेवन आदार दिवचो म्हूण आमी मागता. आज किरीत भाशेन आमचे दिनवास सगल्या आमच्या भावा भयणांक जे लायव्ह टॅलिकास्ट पळयतात जायते फावटी आमी तांकांय दिनवास दिवंक विसरता. तुमी आमचे समोरमणेन भोव करून ह्या कोणसाच्या फेस्ताक वांटो घेतलो देखून आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देवान आमची ही उत्पन्न शेतां बाटांनी उदीक आनी उदीक वाडून आमी बरे मेहनतीन वावर करून आमकां बरें पीक देवान दिवं म्हूण आमी त्याच बार्तोलोमेवचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद आमचे सगळ्यांचेर मागुया. उबी रावया. सुरविस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची शेवटा कितें घेवया F21 पेज नंबर 95 F21. आयकोल्या उतराच्या उजवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या भोवसतान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेन तूं आमकां सांबाळून दुनिया. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेन तूं आमकां सांबाळून